वादग्रस्त तशें काय ना, फक्त मिसकम्युनिकेशन जाल्लें की आपली जागा वचात काय ह्या ग्राउंडाक अशो एक भावना आमचे शेजारी जे लँड ओनर्स आहा तेंच्या भितर जाल्ली। पण आतां आमी जी सर्वे केल्ले आहा डिमार्केशन करता आसतना सगळ्या 17 लँड ओनर्सांक नोटीसी केल्ली आसा आनी कोणाची जमीन ग्राउंडाक आनीक लागतली अशी गरज पडना अशें तरी दिसता। आतां कंप्लीट जेन्ना सर्वे जातली, आतां आमी रफ सर्वे जजमेंट घेतलेले आहा, तितून कोणाचीच जमीन वयची ना अशें दिसता। पण नक्की ही सर्वे जेन्ना पॉयंट सारकेच मार्क करतले तेन्ना कोणाची कितें बारीक सारीक जर कितें आसा वयतली जाल्यार ती कळटली आमकां। आनी हांव ग्रामस्थां कडेन बी मागता की जे कोण आमचे ग्रामस्थ आहा ह्या समजा आपली एक जमीन थोडीशी 10 मिटर 15 मिटर वचोंक शकता अशा तरेचे समजा जर तांकां जर कितें जर ते कळ्ळें जाल्यार तांकां तेंच्यांनी जर सहकार्य केलें जाल्यार हो प्रोजेक्ट बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट जातलो। ह्या सहकार्याची तेंची भावना खूब म्हत्वाची आसा आनी हें जर सहकार्य केलें जाल्यार निश्चितच आमचो गोंय सरकार हें ग्राउंड डेव्हलप करून घेवपाक खूब फुडें सरतलो। आयज आमचे ग्राउंडाचें डिमार्केशन आसलें जाल्लें कितें की आमी जेन्ना पयलीं हांगासर सर्वे केल्ली तेन्ना आमकां हे जागा जवळ जवळ 2,500 स्क्वेअर मिटर कमी मेळटाली। 2,500 स्क्वेअर मिटर कमी मेळटाली म्हणटकीर आमी प्रायवेट सर्वेर लायलो मदीं। प्रायवेट सर्वेर लायल्याच्या उपरांत ती जेंच्या फुडें वचपाक लागले ते एक्सेप्ट करपाक तयार ना जाले। तयार ना म्हणटकीर आमी परत ती गव्हर्मेंटा कडेन घातली। ग्राउंड आसा तो BDOच्या नांवाचेर लागलेलो आसा, त्या कारण आमकां सगळें कम्युनिकेशन जे कितें आसता ते सगळें BDO कडल्यान करचें पडटा। म्हणून आमी तो थ्रू BDO लँड सर्वे घातलो की डिमार्केशन करचें म्हणून। डिमार्केशन करचें जाल्यार की फाटली सायड जी आसा थंयसर खूब ऑक्युपंट आसा आनी सायडीच्यो बाउंड्रीज जे कोण 2 जाण आसात तेची नांवां मेळोंक ना म्हणटकीर आमकां सगळ्यांक नोटीस सर्व करच्यो पडल्यो। त्यो सादारण 64 नोटीसो जाल्यो। 64 नोटीसो जाल्यो म्हणटकीर तितले 64 जाणांक त्यो थोड्यो परत येयल्यो आनी आज जी तारीख आसा 19 तारीख हिका डिमार्केशन केल्लें म्हणटकीर आमकां डिमार्केशनाक बाउंड्री क्लीन कर सांगलेली आनी आमकां जी जाग्याचेर बाउंड्री आसा थंयसर आमी तें क्लीन केल्लें। म्हणजे आतां सर्वेराचें म्हणणें कितें आहा की टोटल सगळी जी एरिया आहा तितली सगळी तुमी क्लीन करून घेयात जितली आहा तितली फुडें पर्यंत, जेणे करून ते पॉयंट घालपाक मेळटले। पण आमचो एक एक्सपेक्टेशन आसलें की तेंच्यांनी खंय तरी तो गुगल पॉयंट घेवपाचो आनी मागीर थंयसून वचपाचें अशें। पण तेंच्यांनी आतां जो तो एक्जिस्टींग तेंचे जे ओनरांचे पॉयंट आसा थंयच्यान ते स्टार्ट करता म्हणल्यार आतां थंयच्यान आमकां तेंच्यांनी क्लीन कर सांगलां। हे आमी आतां क्लीन करतले आनी परत सर्वे करतले। आयज आमची गव्हर्मेंट सर्वे आसली ग्राउंडाक लागून। हे ग्राउंडाक लागून आमी फाटली 3-4 वर्सां फॉलोअप करता। ते फॉलोअप करून आयज गव्हर्मेंट सर्वे मागलेली की जी एरिया आसा ती लोकेट जावची। तर ते सर्वेक लागून स्टार्ट केली सर्वे, पण पंचायतीक तेंच्यांनी नोटीस येयल्ली, BDOक नोटीस येयल्ली की आयच्या तारखेक येतले म्हणून ते सगळे क्लीन करून घेवचे म्हणून। तशें ते क्लीन केल्लें ना तेन्ना आतां MLAन येवन आपूण इनिशिएटीव घेवन ते क्लीन करून दिता म्हटलं आनी सर्वे करया म्हटलें। सो एक MLAक थँक्यू कित्याक ताणें हेका इनिशिएटीव दाखयलें म्हणून करपाक। एक कंप्लीट जाय सर हांगासरले कोणूच तांकां कांय करचें ना, कोऑपरेट करतले। पण ग्राउंड हो खंयचेय परिस्थितीन जाल्लो जाय। आमी पंचायतीक सपोर्ट करूं, पंचायत आमकां सपोर्ट करूं, ते आमकां लागना। पण ग्राउंडाक लागून भुरगे सगळे आसात जे आतां म्हाज्या फाटल्यान तुमकां भुरगे आसा हे सगळे ग्राउंडाक लागूनच आसा आनी कित्याक लागून ना हांगा। तेन्ना ग्राउंड हो जायोच खंयचेय परिस्थितीन। आसा जितकी एरिया न्हू तितकेच एरियेचो ग्राउंड जाय। कोणाची एरिया घेवन आमकां ग्राउंड नाका। जी एरिया एक्वायर केल्ली आसा तितकीच एरिया ग्राउंडाक मेळ्ळ्या पुरो।